नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. रक्षा मंत्र्यांनी तवांगात केली शस्त्रपूजा. युद्ध स्मारकाचेर ओपली आर्गां. रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जारी स्वयंपूर्ण गोंय ई बाजाराची सुरवात. बायलांनी तयार केल्ल्या उत्पादनाक बाजार मेळोवन दिवपा खातीर सुरू केला ई बाजार. विजयादशमीच्या निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोंयांत जाले संचलन. मुखेलमंत्र्यांनी संचलनात घेतलो वांटो. मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या तयारेचो नियाळ. आणि फ्रान्साचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन इस्रायल भेटेर. इस्रायलाचे राष्ट्रपती बेंजामिन नेतन्याहू हांची घेतली भेट. पळोवया खबरो विस्तारान. रक्षामंत्री राजनाथ सिंग अरुणाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसात. विजयादशमी निमतान तांणी आयज तवांग हांगा शस्त्रपूजा केली. ह्या वेळार तांणी थंयच्या वाठाराची पळोवणी केली. तवांग युद्ध स्मारकाचेर देशा खातीर बलिदान केल्ल्या जवानांक तांणी आर्गां ओंपलीं. भारताची सैन्य शक्ती वाडल्या अशें सांगतना जवानांनी सीमेवेली सुरक्षा खर दवरिल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर भारताची प्रतिश्ठा वाडल्या अशें तांणी म्हळें. स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही यह जज्बा पैदा करती है. चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए. और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी. और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है. इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाया. मजगती राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक दसऱ्याची परबी भेटयली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टलाचें अनावरण केलें. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्यो वेगवेगळ्या शिश्यवृत्तीं खातीर अर्ज करपाक आनी सुविधा मेळोवपाक हें पोर्टल सुरू केलां. ह्या पोर्टलाचेर दिल्ल्या सेवांचो लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक मारला. टू डू द स्कॉलरशीप पोर्टल आमी पळयताले की खुबशे भुरगे प्री मॅट्रीक, पोस्ट मॅट्रीक अश्यो डिफरंट स्कॉलरशीप डिफरंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन सुरू आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वतीन वेगवेगळी स्कॉलरशीप वेगवेगळे कडल्यान एप्लाय करताले. इवन दो द स्टेट गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप, बट बरेचशे फावटी भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळपाक डिले जाताले. पुअर रिस्पॉन्स, बऱ्याच जाणांक हाजो अवेरनेसूय नाशिल्लो, खूब जाण एप्लाय करिनाशिल्ले. दॅट्स वाय आमी हाजो इनिशिएटीव्ह घेवन हाजी एक सिंगल पोर्टल एप्लाय करपाचो थारायलो. ऑल टुगेदर 663 स्कूल्स हेजेर आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाला. टार्गेटेड रजिस्ट्रेशन इज 11,402 हो टार्गेट आसा आमचो. टोटल स्कीम इज 16 आनी टोटल डिपार्टमेंट 3 हाजो आमी टार्गेट दवरलेलो आसा. वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीपच्यो स्कीम वेगवेगळ्या बँके बरोबर आमी टायअप केला. हाजो प्लस पॉयंट एकूच आसा, भुरग्यांनी एप्लाय केल्या उपरांत पयलीं ताका वर्स 2 वर्स स्कॉलरशीपचे पयशे मेळूंक ना म्हणटाले. बट आवर टार्गेट विदीन द 3 मंथ्स, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इज 3 मंथ्स, ताजे पयशे अपलोड केल्या उपरांत तेजे DBT ट्रान्सफरांतल्यान तेज्या अकावंटाचेर ट्रान्सफर जातले.
दसऱ्याच्या मुहूर्ताय स्वयंपूर्ण गोंय ई बाजाराची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सुरवात जाली. चवथीच्या ई बाजाराक मेळिल्ल्या प्रतिसादा उपरांत दिवाळेकय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांच्या उत्पादनाक बाजारपेठ मेळची ह्या हेतान स्वयंपूर्ण ई बाजाराची सुरवात केल्या. आयज मंत्रालयांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सचिव पुनीत गोयल हांच्या सयत वेगवेगळ्या खात्याचे सरकारी अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. स्वयंपूर्ण ई बाजार हो ई बाजार आमी फुडें व्हरता आसतनाच ई बाजार चतुर्थीक हाका वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आमी दिवपाक शकले. बट आज आमी स्वयंपूर्ण goa.com आनी स्वयंपूर्ण ई बाजार ह्या दोन सायटी वयल्यान हो स्वयंपूर्ण ई बाजार चलतलो. विशेष करून CSC ॲप होय बी 1 तारखेच्या उपरांत सुरवात जाता. म्हणून एकंदर गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामीण भागांतले सगळे आर्टिजन हे फक्त महिलांच्या खातीरच ना तर हे पुरुषां खातीरय बी आसात. तांच्यांनी बी आपलो प्रॉडक्ट जो आमकां ई बाजाराचेर मार्केट करपाक जाय तोय तेंच्यांनी करूं येता. आतांच जे व्हिडिओ पळयले ताज्या उपरांत तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें ग्रामीण भागांत आमच्या भयणींनी तयार केल्ले प्रॉडक्ट जावं ते खाद्य पूर्ण ई बाजार हो लॉन्च केला. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आमी म्हटलें की आमी ई बाजार लॉन्च करतले आनी त्या निमित्तांत आमी हो ई बाजार आयज लॉन्च करपाक शकले. हातूर खास करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विश्वकर्मा योजना सुरवात केल्या. ही विश्वकर्मा योजना हांवें मुद्दामून सांगल्या 18 वेगवेगळे ट्रेडिंग बिझनेसीस म्हणजे जे विणपी आनी शिवपी आसा तांच्यांनी आपले विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत म्हणजे कुंभार काम करपी जालो च्यारी जालो इवन दोज वर इन आमी जेका म्हणटा की ब्युटी पार्लर चलोवपी ही सुद्धा ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत येता. ती विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत CSC सेंटराचेर वचून तेंच्यांनी आपल्याक रजिस्टर्ड करून घेवचें. तुमी एकदां रजिस्टर्ड जाली काय तुमकां पयलेन पयली 5 दिसाची ट्रेनिंग आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत दितले. तुमकां लायसन्स मेळटलें. प्रत्येक दिसाचे 500 रुपीज म्हणजे 5 दिसाचे आमी तुमकां पेमेंट करतले. ताज्या व्यतिरिक्त खरो फायदो जो आसा 1 लाख रुपीज ऑफ द लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सेक्युरिटी with the minimum rate of interest, minimum to minimum 4% rate of interestaचेर गव्हर्मेंट डायरेक्टली तुमकां दितले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಛೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮದಂ ಕೆ देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोये हिरवांग चमकदे हिन्नाडिन मण्णिल विळयिक्क्यो निन स्वप्न दिनंगळ ई देहकाल वीरार हातोड्सीती इदु देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्र ई मातीर तमाकी सूती ई राजनीति I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too.
Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. 3:30 मुहूर्तांतलो एक मुहूर्त म्हळ्यार दसरो. आयज पुराय देशा सयत गोंयांतय दसऱ्याची परब मनयली. आयच्या दिसा घराघरांनी आयुध पुजा जाली. तशेंच माकनां, वाहनां हांची लेगीत पुजा जाली. पयलेच फावट पाटी गाडी घेवन ल्हान भुरग्यांनी शिक्षणाचो श्री गणेशा केलो. तशेंच वाहन खरेदी, भांगराची खरेदी केली. विजयादशमी निमतान दिल्लींत रामलीला कार्यावळीचें आयोजन लेगीत जाल्लें. तशेंच ह्या वेळार रावण दहनाची कार्यावळ जाली. विजयादशमी दिसा निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें गोंयांतूय संचलन जालें. आयज संघाच्या दिवचल विभागान मयां केल्ल्या संचलनात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत संघाचे वरिश्ठ फुडारी आनी स्वयंसेवकांनी ह्या संचलनात वांटो घेतलो. संचलना उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारां लागीं उलयतना सगळ्यांक दसऱ्याची परबी भेटयली. बरें दिसता. परत एकदां हांव समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याच्यो उत्सव गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन सोने लुटोवन आसतले किंवा सिमो उल्लंघन करून वेगवेगळ्या पद्दतीन खूब व्हडा उत्साहान साजरो जाता. प्रत्येक देवूळ हे दसरो उत्सव साजरो करपा खातीर म्हाका दिसता खूब मोठ्या पद्दतीन तयारी केल्या. कोविडाच्या उपरांत आमी पळयता की सगळ्यांत तसो व्हडलो दसरो खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता. हांव समेस्त गोमंतकीयांक परत एकदां दसऱ्याची शुभेच्छा. जगभरात भारताविशीं दिसपी अभिमानात वाड जायत आसा. आयज भारतात कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव सगळ्या मेरेन पावता अशें राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडळाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगलें. नागपुरांत आयज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दसऱ्याच्या मेळाव्याक ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाजीर आशिल्ले. नामनेचे गायक आनी संगीतकार शंकर महादेवन ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. संवसारीक पावंड्यार अर्थवेवस्थेन भारतांत 10व्या सुवातेवेल्यान 5व्या सुवातेर उडी मारल्या आनी भारतांत स्टार्टअप क्रांती जाल्या अशें सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगलें. हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं. आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी. डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में. सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की. स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है. प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है. दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं. जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर हुई उसके एक विशेषता रही. उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई. उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया. हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया. नामनेचे गायक आणि संगीतकार शंकर महादेवन हांचे लेगीत ह्या वेळार उलोवप जालें. कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है. जब मैं स्वयंसेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं. अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है,
तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं. कदंब येरादारी महामंडळाचो 43वा वर्धापन दीस आयज मनयलो. 19 ऑक्टोबर 1980 वर्सा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तार कदंब सेवेची सुरवात जाली. आयज कदंब महामंडळाक 43 वर्सां पुराय जाली. आयज पणजे बस स्थानकार जाल्ल्या खाशेल्या सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकार, महामंडळाचे संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. सरकार फाटल्या 2014 पासून आयज पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता. मुद्दाम कारण सगळ्या लोकांच्या पेक्षा तुमकां चड खबर आसतले. जी बस काणकोणांतल्यान पणजे येवपाक म्हाका दिसता कमीत कमी 4 वरां लागताली. काणकोणांतल्यान जर पणजे येतलो कमीत कमी 4 वरां, मातशे ब्लॉक आसता जाल्यार 5 आनी 6 वरां सुद्दां लागताली. तीच बस आज जर डायरेक्ट आयली जाल्यार 1.5 ते 2.5 वरांच्या भितर पणजे पावता काणकोणांतल्यान. पोळे टू काणकोणा जर वयताले, पत्रादेवी टू पोळे जर वयतले ह्या टोका वयल्यान त्या टोकार जाल्यार 6 वरां लागताली कंप्लिटली रुटाचेर. त्या रुटाचेर डायरेक्ट वयता आसत जाल्यार 2 वरांनी पावता. येदो व्हडलो बदल आमी गोंय राज्यांत इन्फ्रास्ट्रक्चरात घडोवन हाडटा. लास्ट मायल कनेक्टिविटी इज मस्ट आनी गोंय सारकिल्या ल्हान राज्यांत आमकां 100% लोकांक ही लास्ट मायल कनेक्टिविटी दिवपाक जाय. ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतीत तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे जर ऑनबोर्ड आयले, सहकार्य केले जाल्यार ते पॉसिबल जातले. हांव परत एकदा चड न उलयता हांव दसऱ्याच्यो तुका खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी फुडल्या दसऱ्या पयलीं कदंबा कॉर्पोरेशन फायद्यान हाडपाचो विचार आमी सगळे जाण करुया. निश्चित रित्या तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य आसतले. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे लेगीत ह्या वेळार उलोवप जालें. जे कदंबा आशिल्ले आनी आतां हांव समजता एक वेगळेच भशेन फुडें वचत आसा हें आमकां दिसपा येता. हें म्हणून हांव तुमकां सगळ्या एम्प्लॉइजांकूय तेंचे बरोबर उनुलीक शाबासकी दिता. कित्याक फॉर द फर्स्ट टायम पयरूच तेणी एक कोलॅबोरेशन केला विथ गोवा मायल्स, रियल टायम ट्रॅकिंग. खूंय बस पावला, खंयच्या वेळार खूंय पावतली. पेटीएम, QR कोड पेमेंट पैसे घेवन प्रत्येक फावटी मोड काडपाची गरज ना. तुझे कार्ड स्वायप करून तुमकां बसीन प्रवास करपाक मेळटले, सोंपेपण मेळटले. बस खूंय पावला, खंयच्या वेळार आसा, खंयच्या रुटार खंयची बस पावतली हें सोंपेपण कशें जालें डिजिटल फुटप्रिंटाचेर. आनी हे गोवा मायल्स आनी कदंबान तेणी टायअप केल्ले आसा. हें कितें दाखयता? आज टेक्नॉलॉजी वापरपा जाय लोकां खातीर, बऱ्या खातीर. आनी जे चड लोक वापरता तेन्ना हांव समजता की कदंबा हे महामंडळ आज तरी आमी सदांच अपेक्षा करता इट शूड बी अ प्रॉफिट मेकिंग इन्स्टिट्यूशन. आज ना फाल्यां डेफिनेटली जावपाचे मार्गार आसा. जे तरेन ते चलता हांव चेअरमॅना कडेन उलयतालो आनी योग्य टायमार सपोर्ट जाय तेन्ना आमचे मुखेलमंत्री बीन सपोर्ट दिता फायनान्शियली. आमकां बसय कमी पडटा. आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगळ्यो बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा. ओवरनाइट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो. ईवी बसीस विल रन इन एंटायर पेंजीम, तालिगांव, आल्तीन आनी हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलता ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस. आमी संपूर्ण तयारी केल्ली आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. के हैं ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी. मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे, नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय. माटी माझे पंजणिया हीरा जे मैदन के. স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা, তেমনি বীরন হন পাথন হন চিঠ্ঠি. याला ठेव सांभाळून
अजून तू माझ्या देशाची माती मिट्टीचे लम्हे बोळे हिरवांग चमकदे हिन्नाडिन मण्णिल विളയിക്കൂ നിൻ സ്വപ്നദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిర కమాకి స్మృతి ఈ రాజనీతి इसमें गाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी विसव उपरांत धमकी येवकार पळया मुखावेले खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें आयज मंत्रालयांत आयोजीत उंचेल्या पावण्यावेल्या बसकेंत 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या खेळाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं 26 तारखेक खेळां सर्तीचें उक्तावण जातलें. जाचे कडेन आमंत्रण पत्रिका आसा तांकां सांजे 4 वरां पयलीं मैदानाचेर पावचें पडटलें. 5000 विद्यार्थी ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. ते भायर 7000 लोक स्टेडियमाचेर हाजीर आसतले. गोंया वतीन कात्या कुयेलो राष्ट्रीय खेळां सर्तीची मशाल प्रधानमंत्र्यांक दितली. पाच हजार भुरगे आहेत, 7000 लोक एथलेट्स जे गोंयभरांतल्यान येयल्यात ते 2000 सुमार एथलेट्सूच आसा जे थंयसर प्रेजेंट आसतले. तो मार्च पास आसा थंयसर भुरग्यांचो फ्रॉम एवरी स्टेट जितक्यो 28 स्टेटी आनी युनियन टेरिटरी ज्यो पार्टिसिपेट जाता पीएमाच्या फुडल्यान तांचो मार्च पास जातलो. फ्लॅग अनवेल आयओईचो फ्लॅग अनवेल जाल्या उपरांत मार्च पासूय आसतलो. हे पीएमाचें भाशण जाल्या उपरांत सोशी एक्टर्स नॅशनल इंटिग्रेशनचेर आपलो परफॉर्मन्स जे आसा ते मेन ग्राउंडाचेर करपाचें आसा. सेम स्कुलाच्या भुरग्यांकूय नेक्स्ट 15 डेज. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे, मुखेल सचिव पुनीत गोयल, पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग, खेळा सचिव श्वेतिका सच्चन हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तावण सुवाळ्याक येतना आनी वतना फकत अर्दवर येरादारी आडून दवरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतींत आमी ट्राफीक बंद दवरतले म्हणजे चुकीची म्हायती हाडलेली तांच्या खातीर हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता. मेन म्हणजे जो आमचो वेर्णाचो जो सर्कल कितें म्हणटा ताका टायटन सर्कल जे आसा पळय न्हू हे 6 उपरांत बंद जातले. 6 पयलीं बंद जावचे ना. परत एकदा सांगता 4 पासून बंद जातले आनी 6 पासून तो पीएम म्हणजे स्टेडियमाचेर पावासर ते बंद उरपाक शकता अर्देवर. ताज्या उपरांत मदीं परत पीएम स्टेडियमान गेल्या उपरांत तसोच कोलवाच्यान येवपी रोड जो मडगांवांत फातोर्डा भितर वयता तो रोड थंय बंद जातलो. मॅक्झिमम म्हणजे अर्देवर तरी पयलीं स्ट्रिक्टली बंद उरतले पीएमाच्या मुवमेंटा खातीर. ताज्या उपरांत पीएम एकदा स्टेडियमान गेल्या उपरांत मदल्या वेळार ट्राफीक परत चालू आसतलें. पीएम जेन्ना भायर सरतले 8:30 ताज्या पयलीं परत अर्देवर बंद जातलें. म्हणजे तितकोच रेस्ट्रिक्टेड टायम जो आसा फ्रॉम दॅट जंक्शन दॅट कोलवा जंक्शन टू आमचे टायटन सर्कल हाज्या पर्यंत रस्तो जो आसा हो इतकोच रस्तो हो पूर्णता बंद उरतलो. तोय बी पूर्ण कार्यक्रम न्ही. पयलीं अर्देवर आनी मागीर अर्देवर बाकीचे पॅरल रोड हे सगळे आसतले. गोंय राज्याचे माहिती तंत्रगिन्यान इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन खातें आनी गोवा चॅम्बर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीच्या स्टार्टअप आनी आयटी विभागाची समजिकायेची कबलात जाली. जीसीसीआय स्टार्टअप आनी कॉर्पोरेट ब्रिजाची पयली आवृत्ती जीसीसीआय सभाघरांत काल जाली. आयटी मंत्री रोहन खंवटे ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण जाल्यार जीसीसीआयचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. गोंय राज्य आमच्या देशाची सृजनशीलतायेची राजधानी आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. Goa will potentially be showcasing themselves as one of the top leaders as far as the startup destination is concerned, and for people to come here and be startups, which that culture एकदा आयले तेन्नाच फुडें वता. However, whatever ideas we need to mentor it. So mentorship programs have started, and something called as Founders Club. I don't know how many of you are a part of the Founders Club.
that has been initiated. Our Founders Club is basically getting all these startups together and wanting to discuss and see how we can take the best ideas ahead, how we can nurture the next level of startups. Success rates कशे वाढवपाचे खूपशे असतात and this Founders Club has just started. So various initiatives of the government will keep going to ensure that we are able to pick up on this ecosystem. We know that there are challenges ahead, but working along with the industry, working along with the academia and the stakeholders, we cross that horizon which we are today looking at. Zatle काय जावचे ना, I'm 100% sure जातले झाला and we will definitely position ourselves to be the creative capital. आमकां खंयची adaptability घेवपाक नवें घेवपाक easy. नवें घेता आसतना वस्त सगळ्यांक बरी पडटा आनी easy पडटा and we need to adapt to it. Adapting is the biggest problem. या वेळार GCCIचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांचे उलोवप जालें. For the next 2 years is sustainability and inclusivity. I think these are two words that you must also remember in your business plan. Today, everything boils down around sustainability. You know, we are all struggling with climate changes. We are struggling with new regulations. You know, governments are getting stricter. Investors are giving less premium to companies who are not on the sustainability path, and more premium to guys who are on the sustainability path. You know, people feel that it's expensive, but yes, expensive in the long run, not necessarily is expensive. You know, and you must remember that if you don't follow the path of sustainability, your business may close in one day. So we must remember that whatever you do has to have a sustainability angle to it, and inclusivity. In India, access to all. And your technologies, which are going to be cost effective, cheap, efficient, will give access to our population. At the end of the day, India's strength today is its population. फ्रान्साचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन इस्रायल भेटेर आसात. राष्ट्रपती मॅक्रॉन हांणी हमार हल्ल्याच्या पिडीतांच्या घरच्यांची भेट घेतली. तांणी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची लेगीत भेट घेतली. 7 ऑक्टोबराक हमासान केल्लो भिरांकूळ आतंकवादी हल्लो आनी त्या उपरांत इस्रायलान केल्ल्या कारवाये मदीं मॅक्रॉन हांची ही भेट म्हत्वाची भेट थारता. ह्या वेळार दोनूय राष्ट्राध्यक्षांनी जोड पत्रकार परिशदेक संबोधीत केलें. Between barbarism and civilization. Chancellor Scholz, who visited Israel, said that Hamas are the new Nazis. And as in the Second World War, when the Allies fully supported the French anti-Nazi resistance, today the international community is uniting in support of Israel. For Hamas, barbarism not only threatens the Jews, it threatens the Middle East, it threatens the region, it threatens Europe, it threatens the world. Hamas is the test case of civilization against barbarism. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत बॅडमिंटनात दादल्यांच्या एकोड्या गटांत तेलंगणाच्या एम तरुण हांणी भांगरा पदक मेळयलें. मिश्र दोट्टी गटांत आंध्र प्रदेशाच्या डी पूजा आनी गावस शेख हांणी पयली सुवात मेळयली. बास्केटबॉलांत सेनादळ खेळा नियामक मंडळ आनी तामिळनाडून दोनूय खेळ जिखून दादल्यांच्या 5x5 सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत सुवात मेळयल्या. बायलांच्या सर्तींत महाराष्ट्रात दिल्लीचेर जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत सुवात मेळोवपाची आशा जिवी दवरल्या. आशियाई पॅरा सर्तीची भारतात सुरवात आयज सुवर्ण आनी कांस्य पदकान जाली. प्राची यादव हिणें बायलांच्या कॅनोय KL2 सर्तींत स्वर्ण पदक जोडलें. ह्यान पयलीं प्राची यादव हिका बायलांच्या VL2 सर्तींत रुप्या पदक फावो जाल्लें. दादल्यांच्या कॅनोय KL3 सर्तींत भारताचो मनीश कौरव हाका कांस्य पदक फावो जालें, जाल्यार गजेंद्र सिंग हाका VL2 सर्तींत कांस्य पदक फावो जालें. बायलांच्या 400 मीटर T20 सर्तींत दिप्ती हिणें स्वर्ण पदक मेळयलें, जाल्यार सिमरन वत्स हिणें 100 मीटर T12 सर्तींत रुप्या पदक मेळयलें. ICC दादल्यांच्या करंड क्रिकेट सर्तींत दक्षिण आफ्रिकेन बांगलादेशा मुखार जैता खातीर 383 धांवड्यांची मोख दवरल्या. हो खेळ मुंबयत वानखेडे स्टेडियमाचेर चालू आसा. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेन 4 3 मॅची जिखल्यात आनी गुण वळेरेंत ते 3ऱ्या सुवातेचेर आसात. बांगलादेश आतां मेरेन एकूच मॅच जिखून गुण वळेरेंत 7वे सुवातेचेर आसा. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या ती परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर.
रक्षा मंत्र्यांनी तवांगात केली शस्त्रपूजा. युद्ध स्मारकाची रोपली आर्गा. रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यात. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी झाली स्वयंपूर्ण गोंय ई बाजाराची सुरवात. बायलांनी तयार केल्ल्या उत्पादनाक बाजार मेळोवन दिवपा खातीर सुरू केला ई बाजार. विजयादशमीच्या निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोंयांत जालें संचलन. मुखेलमंत्र्यांनी संचलनात घेतलो वांटो. मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या तयारेचो नियाळ. आणि फ्रान्साचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन इस्रायल भेटेर. इस्रायलाचे राष्ट्रपती बेंजामिन नेतन्याहू हांची घेतली भेट. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.